मुरगांव नगरपालिकेच्या चिल्ड्रन्स पार्काची सध्या अवतिकाय जाल्या। मुरगांव पालिकेक पार्काचो सांबाळ करपाक जमले ना। पार्कात कोयराच्यो राशी पडल्यात। भुरग्यांच्यो खेळपाच्यो साधन सुविधा कड्डम जाल्यात। टावर धोक्याचो जाला। पार्कात अनैतिक वेव्हार चलतात। संबंधित यंत्रणेक केन्ना जाग येतली खबर ना। पळयात हिरू महालेचो खाशेलो रिपोर्ट। गार्बेज आणि हो ढीग जे पानांचो पळोवन तुम्ही म्हणटले आसतले की आम्ही खंय तरी गार्बेज प्लांट जावं गार्बेज डंपिंग यार्डान आहा ना, आमी आसात हे हा वास्को जे मुरमुगांव म्युनिसिपल कावन्सिलाचे पार्क, भुरग्यांचे खेळपाचे गार्डन चिल्ड्रन्स पार्क। आणि तुम्ही पळोवंक शकता की हे जे स्लायड हा हेचेर काय बरी डिझायन जी हा ही केल्ली आसा। डिझायन न्हय ही आसा कावळे आणि बाकीचे बर्ड्सांनी केल्ली ही डिझायन, जेचेर भुरगे हांगा येतात स्लायड करतात आणि सायडीकून ही गार्बेज म्हणून येता जावं पालो म्हणून येता, ओतून वेगवेगळेचे स्नेक्स आणि बाकीचे हांगा हात आमी स्वताच आमच्या दोळ्यांनी जश्न हांव पळयल्ले आसा आणि हांगा ही भुरगीं खेळटात। पूण सद्या ह्या पार्काची परिस्थिती पळोवपाक गेले जाल्यार हांगा सगळे कडेन गार्बेज, सोऱ्याच्यो बॉटली आणि जे इक्विपमेंट्स आहा ते सारखे एकदम मोडलेले आहा। सद्या तुम्ही फाटल्यान जे स्लायड्सूय पळयता तेचेर खंय तरी डिझायनी पळोवंक मेळटा। दुसऱ्या सायडीन ज्यो अश्यो तरेन ज्यो मोडलेल्यो ज्यो हे आहात इक्विपमेंट्स आहात, हेच्या एक भुरगे जेन्ना खेळटात तेन्ना खंय तरी तांकां मार लागपाचो चान्सीस आसता, कित्याक की जे इक्विपमेंट्स आहात ह्यो खंय तरी हांगा मेंटेन केल्लो ना, मोडले जाल्यार ते काडलेल्यो नात। दुसरे सायडीन ही जी इक्विपमेंट्स हांगा तुमकां दाखोवंक सोदता हांव, जी इक्विपमेंट आहा ही अशी हलता, वयल्यान सिमीट भायर सरलेला आनी टोटली रिस्की आहा। फाटल्यान तुम्ही पळोवंक शकता की कशा तरेन ही डंप यार्ड जाल्ली। आतां हांगा भुरगे खेळटा ती सुद्दां ते फिरना सुद्दां ना, तिका जबरदस्ती धुकलचें पडटा। आता तुमकां आनी एक बाजू दाखोवंक सोदता की आमी जे एक स्लायड म्हणटा हे स्लायडीचेर जर भुरगो बसलो जाल्यार ह्या स्लायडीसून अशा तरेन जो हात हा जादुई हात म्हणूंक शकता आमी, जो हात हांगासून भायर सरता ह्या स्लायडीसून दिसून येता। आता तुमकां आनी एक दाखोवंक सोदता की फाटल्यान जे झोपाळे पळोवंक शकता, हो एक झोपाळो आहा, तेका 4 झोपाळे आसले, ते 4य झोपाळे गायब जाल्ले आसा। ते खंय गेले खंय गायब जाले तेंय कळना। दुसऱ्या सायडीन आमी दाखोवंक सोदता की आता हे जे बागान हे जे झोपाळे आहात हे सगळे तुटलेले आसात। जशे हांगा 4 आसात तितले 2च ऑपरेशनल आहात, जे भुरगे बसतात आणि ते खंय तरी सद्या मेंटेन जाल्ले ना। आता हांगा एक तरेन तुमकां दाखोवंक सोदता की हो जो टावर म्हाज्या फाटल्यान जो येता व्हडलो टावर दिसता, इट इज टोटली रिस्की जाल्लो आसा, ओल्ड आसा आणि तेतून सद्या गांजा सिगरेट सगळे तरी डेटिंगूय जाता अशें दिसून येता। आता तुमकां दाखोवंक सोदता की ही जी तेचें दार आसा जे हांगा तुम्ही पळोवंक शकता की हे दार जे आहा जे बंद केल्ले, बिकॉज हांगा वयर ते डॅमेज जाल्ले रिस्की आहा आणि ओल्ड स्ट्रक्चर आसल्या कारणान सद्या हे ओपन आणि भितर सिगरेट आणि बाकी गुटखाची पाकिटां दिसून येता आणि ल्हान ल्हान भुरगे हांगा येतात। पूण हे पळयात हे कशा तरेन हांगा दवरलेले आसा। तशेंच हांगाय पळोवंक शकतात तुमी की हे दवरलेलें आसा, ना हांगा लायट ना कॅमेरा ना सेक्युरिटी ना, आणि ह्या गार्डनान भुरगे जे आता टोटल रिस्क घेवन येयल्ले अशें दिसून येतात। मुरमुगांव म्युनिसिपल कावन्सिल जर हे गार्डन चलयता आणि जर लोकां खातीर ओपन दवरला ते खंय तरी मेंटेन करपाक जाय, ती इक्विपमेंट सारके आसपाक जाय आणि ते जर इक्विपमेंट मोडल्या ते काडून सायडीक खंय तरी दवरपाक जाय, ना की अशा तरेन भुरग्यांची लायफ आणि लोकांची लायफ रिस्काक घालपाक जाय। हे गार्डनान हांव जाले आतां भुरग्यापणासून हांव हांगा येता, आमी हांगा लागींच रावता। आतां ते फाटल्या बिल्डिंगेन रावता, हांव सद्दां पळयता की कितें ना कितें हांगा चालू आसता, इल्लिगल धंदे सगळ्या तरेचे चालू आसता। ताका आनी कितें सांगपाचें तें आनी उरोवंकूच ना। एटलिस्ट हांगा कंपाऊंड जे आसा पळय ते सगळे मोडलेले आसा। हांगा भुरगे हांगा खेळटात पळय, एक तरी ते कितें म्हणटात ते स्ट्रक्चर सारकें आसाले पळय, इट इज मेंटेन बाय जुवारीज म्हणटा, फक्त बोर्ड तेंचो आसा जो मेंटेन कोणूच करना, आसा ते पाड जाल्ले आहा। आनी तितून कांयच तुमकां नवीन कितें दिसना। नवीन सरकार येता, नवीन प्रॉमिसीस जाता, हो मेंटेन करतलो तो मेंटेन करतलो, कोणें मेंटेन केला? कोणेच मेंटेन करूंक ना। आतां तुमी एक प्रायवेट पार्टी नाल्यार एक बँक्स आहा पळय तांकां तरी दिवचे, ते बँक्सांक जे टायम टू टायम तेंचे मंथली जे तांकां लायसन्स दिता ते लायसन्साचे एका म्हयन्याचे रेंट खरें म्हटल्यार म्युनिसिपालिटीन घेवंक जाय। म्युनिसिपालिटीन घेवन ते सगळ्यांचे कलेक्ट करून हांगा मेंटेनन्स करूंक जाय। रस्ते हे कितें ही सगळी घाण पळय, ती पळया सगळी घाण कोण मेंटेन करता? हांगा झाडू मारतात, एक झाड नवीन लागना, एक झाड तरी नवीन लायला, एक झाड लागना असा। हेवटेन पळया, हेवटेन सगळें आतां इलिगल स्ट्रक्चर चालू आहा, सगळे आतां परमनंट स्ट्रक्चर काय कितें तें म्हाका खबर ना। कित्या खातीर हो परमनंट स्ट्रक्चर? ओपन प्लेस हो भुरग्यांचो खेळपाचो,
दिस इज द वे टू मेंटेन अ गार्डन. पण ते फुडें येवंक जाय आनी करूंक जाय. एटलीस्ट सिटीजन्स ऑफ वास्को ऑर कावन्सिलर एटलीस्ट हॅज टू कम एटलीस्ट अ डे, केन्ना तरी म्हयन्यान तरी एकदा तरी येवचें हांगा आनी ते पळोवचें. हे सगळें ह्या गार्डनान जाता. बिकॉज आतां आमी त्या गार्डना विशीं जेन्ना उलयता त्या गार्डनाचे एक कंप्लीट मेकओवर दिवपाचें प्रपोजल आमचे जे आमदार आसा दाजी साळकर हांणी गोवा फॉरेस्ट डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनाक दिला. तुमी पळयलेत जाल्यार जी गार्डन्स फोंड्या, पणजे, सांखळे अशेंच खुबशा बऱ्या बऱ्या जाग्यांचेर जी गार्डन्स बरी आसा न्ही ती सगळी गोवा फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाच्या अंडर मेंटेन जाता आनी दे आर सम ऑफ द बेस्ट गार्डन्स दॅट गोवा हॅज. सो त्या दृश्टीन आमी तें गार्डन एक बरें गार्डन करचें, तातूंत प्लांट्स आसचे, मातशें एक वेगळो असो वायब आसचो. आतां तुमी थंय पळयत जाल्यार थंय इक्विपमेंट आसा ते दुर्दैवान आमी जितले 6 म्हयन्या पयलीं सारके केल्ले इक्विपमेंट लोक निश्काळजीपणान म्हणजे जावं थोडे लोक अशे सेक्युरिटी सारकी नाशिल्ल्यान थंय लोक येवन डॅमेज करता. ल्हान भुरग्यांच्या इक्विपमेंटाचेर व्हडले लोक उबे रावता. आमी पळयलां हें दोळ्यांनी. सो त्या दृश्टीन काम करपाक आमी आतां थंय सेक्युरिटी, CCTV कॅमेराज आनी हळू मदीं मदीं पुलीस पेट्रोलिंग हाजूय आमी वेवस्था करपाचो विचार केला. आज आमचे फॉरेस्टाचे जे लोक आसा ते पळोवन गेले, तांणी फूल मेजरमेंट घेतला एस्टिमेट काडपाक आनी तातले जे स्ट्रक्चर्स नाका, तातले जे स्ट्रक्चर्स युजलेस आसात, जे वापरनात ते सगळे स्ट्रक्चर्स डेमोलिश करून जावं थंय वेगळें कितें करपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, समृता खणगांवकर आनी ओमकार देशप्रभू.